आमी बांदून आमी विसरल्या निलेश महाले. सो आय थिंक सगळ्यांत चड त्रास पडपाचे आहा ते आमचे मेंबर्स ऑफ ज्युरी आहा तांकां जजीसांक, कित्याक इतले दीस तेणी आतां फ्री दवरपा जाय आनी ते आमचे विनंतीक तेणी मान दिले, हेज्या बद्दल हांव तेंचे खरेंच आभार मानता. एकूच गोश्ट सांगपाची आहा की तियात्र वयर सरचो अशी आमची मना पासूनची इच्छा आहा आनी ते खातीर खूब लोक म्हणटाले की तियात्राक आमी चड फाटबळ दिवपा जाय, चड फाटबळ दिवपा जाय. आनी ते खातीर जे प्रायज आमचे 25,000 सुद्दां नासलेले गेल्या फावटी, हे प्रायज मनी हांवें डायरेक्ट न्हू 1 लाखाचेर वयलो. 75,000, 50,000 प्रायजां व्हडली दवरल्यात विथ दी ओन्ली एक्सपेक्टेशन की तियात्राचो तुमचो स्टँडर्ड सुद्दां ह्या सर्तीचो खूब उंचेल्या पावंड्या वयलो आसपा जाय. दुसरी गोश्ट म्हणजे आनी एकूच चेंज केला हे फावट की तियात्र आमी प्रत्यक्ष पळयता आनी त्या भायर तियात्राच्या स्क्रिप्टीक प्रायज आसता. सो हे फावट तियात्राची आनी काताराची स्क्रिप्ट आनी लिरिक्स जज करपा खातीर एक दुसरे जजाचो पंगड केला की हे ज्युरी आहा हे दे विल सी ओन्ली द स्टेज परफॉर्मन्स आहा तो पळयतले, पूण स्क्रिप्टाचे जे लिटररी व्हॅल्यूचे प्रायज आहा ते मात दुसरी एक कमिटी हे करतली. म्हणजे इट विल बी टोटली डिफरंट प्रायज आनी ते प्रायज हांगाच पयलो येता तेकाच पयले म्हटल्यार अशें कांय ना. इट कॅन बी एनी थिएटर वीच हॅज अ गुड स्क्रिप्ट अँड वीच हॅज अ गुड थीम, तेका ते मेळपाक शकता. सो हांव तुमचे कडेन मागता तुमी सगळ्यांनी असोच तेंको दिवचो. हे इतले खातीर केलां की तुमी जाण आसतले कला अकादमीन एक डिसिजन घेतलां फाटीं की हेज्या पयलीं आमी लिटररी अवॉर्ड दिताले ते फकत देवनागरी लिपींतल्याच पुस्तकांक दिताले. अंदूच्यान रोमी लिपींतल्या पुस्तकां खातीर वेगळी कॅटेगरी केल्या, डिफरंट कॅटेगरी. आनी कांय लोक जरी आतां फाल्यां तुमी वाचतले पेपरांत की म्हाजेर टिका करता खूब जाण की विष्णुवाक गोंयांत दोशी घालूंक पळयता आनी जातीवाद करूंक पळयता म्हणून. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा की जो समाज वर्साच्या वर्सां रोमीचो वापर स्वाभावीकपणे करीत आहा तेका जर फाल्यांच आमी सांगपाक येतो. आतां जर कोण डेली जो मनीस शीतकडी जेवता तेका फाल्यांच्यान तूं दाळ आनी भात खा सांगलें जाल्यार तेज्यान दाळ खावपा जातलें. अशें फोर्स करून केन्नाच कितें जायना, कोणाचेर कसली ते फोर्स करपा जायना. म्हाजें म्हणणें तर आहा की आमी रोमन लिपीन सुद्दां जें साहित्य येता ताका फाटबळ दिवपा जाय, चडांत चड बरोवपाची उमेद वाडोवपा जाय. आनी आमचो तोमाजीन बाब तशेंच बाब प्रिन्स जाकोब आमगेलो प्रेमानंद लोटलीकार ह्या सगळ्यांची एक मागणी आसली की आमकां रेकॉग्निशन दिया. ती मागणी आमी अंदू पुरी केली. म्हाजें फकत तुमचे कडेन मागणें कला अकादमीवर डिसिजन घेयला ताच्या फाटल्यान तुमी सगळ्या तुमी रावचे. म्हाका तेका दिवचो वचून हें काम फुडें व्हरपाक देव बरें करूं. आयज आमी